2004 ह्या संघटनेची स्थापना जाली। आपल्या 12 मागण्या खातीर अनेक आंदोलनां करीत करीत आजपर्यंत ह्या संघटनेचो प्रवास गोवाभर जाल्लो आसा। 12 मागण्या खातीर सुद्दां विधानसभेचेर मोर्चा बाळगेचें आंदोलन, जेतूंतल्यान आमचे स्वर्गीय मंगेश गांवकर आनी स्वर्गीय दिलीप काटोळ वेळीप यांचें बलिदान जाल्लें आसा। तांकां स्मरून आज आमी परत एकदां गोंयच्या तमाम समाज बांदवांक, एसटी समाज बांदव आसात, आदिवासी समाज बांदव आसात, तांकां आमचे संघटीत केल्ले आसा। परत एकदां ही संघटना मजबूत जावची ह्या उद्देशान नवीन कमिटी जी आमी हालींच जनरल बॉडीन मान्य केल्ली आसा, त्या कमिटीची नांवां घोशीत करपा खातीर त्या कमिटीचो इन्स्टॉलेशन प्रोग्राम आनी त्याच बरोबर ट्रायबल लँड रायट्स अशे 2 विशय घेवन 5 फेब्रुवारी 2021 बरोबर 3 वरांचेर मडगांवचे रवींद्र भवन आसा हांगा कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा। ह्या कार्यक्रमाक मुखेल पावणे म्हणून आमी गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ट्रायबल आदिवासी कल्याण मंत्री श्री गोविंद गावडे आनी बाकीचे हेर मानांतिकांक आमी आपोवपाचें ठरयल्लें आसा।